हालींच अमेरिकेच्या देशांत वेंचणुक्यो जाल्ल्यो आसात आनी लोकांनी डोनाल्ड ट्रंप ताका परत निवडून काडून दिल्लो आसा. पूण ताचे आदीं जायतेच प्रेसिडेंट येवन गेले. देखीक जॉर्ज बुश, जॉर्ज डब्ल्यू बुश, जॉन एफ कॅनेडी, तांतलो व्हडल्यांतलो व्हडलो म्हणच्यान म्हणूं येता एब्राहम लिंकन, जो 13 फावटी वेंचणुकेक लढलो आनी 14वे वेंचणुकेक तो जिखून आयलो. आनी जिखून आयले उपरांत तांणी डेमोक्रेसीक एक डेफिनेशन आमकां दिलें. पूण जेन्ना तो निवडून येयल्या उपरांत विधानसभेंत तो आपलें पयलें भाशण करूंक वेतालो तेन्ना एका मनशान ताका पाचारलो, तुका उगडास कोत्ता, तुजो बापूय एक चामार आसलो, तो आमचे मोचे शिंवतालो. आमचे दुसरे जे वांगडी आसलेले ते व्हडल्यान हांसूंक लागले. आनी एब्राहम लिंकनान ताका म्हणलें, मनीस मनशा, हें म्हजे बापायचें काम, तातूंत एके भाशेन म्हाका जाणवाई आनीक आपूण एके भाशेन गोरवान आसा. म्हणजे आय एम प्रावड ऑफ माय फादर. कित्याक हें ताणें काम हातान घेतलें आनीक समेस्त मनशाचें एके भाशेन तो मोचे शिवून ताका परत आपल्या पांयांक घालूंक मेळटलें. तुजें कितेंय कागल आसा जाल्यार आपल्याक सांग, आपूण तें तुजें मोचें शिवून दिता. पूण हे भाशणा उपरांत एके भाशेन ताका सांगल्या उपरांत एब्राहम लिंकनाचे देखींतल्यान आमकां मोगाचंदू ताची ल्हानविकाय. तो इतलो व्हडलो मनीस जावन एका देशाचो अध्यक्ष जावन प्रेसिडेंट जावन ताणें एके भाशेन हे आपल्या बापायचें जें काम आसलेलें चामाराचें ताणें एके भाशेन ताची तोखणाय केली. आनी हें जावन आसलें एब्राहम लिंकनाचें एके भाशेन व्हडपण. ताणें ल्हानविकाय आपल्या जिवितांत आपणायली.